मडगांव पालिका अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान कारवाय करून राती उसरां एकल्याक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवचो न्हय अशी शिटकावणी दिवन लेगीत कोयर उडयल्ल्यान सुमार 40,000 रुपयांचो दंड वसूल केलो. मडगांव पालिका अभियंते आणि कर्मचारी पंगडाची मोहीम चालूच आसतली अशें तांच्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हॅलो देश खंयसान हाडला? राया राया खंयचे? कसं हॉटेल कसं रे? सांग हॉटेलान हेल्मेट काढ बघ. हॅलो खंयचे पात्रांव नंबर घे. पात्रांव हॉटेल कोण खंयचे हॉटेला पात्रांव तो? सीसीटीव्ही कॅमेरा व्हडलो 3 फूट 3 6 फूट बाय 6 फुटाचो बोर्ड आसा. थंय आमी वेस्ट उडोवपाचें ना म्हूण बरयल्लें आसा. आमच्या मडगांवान डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. तुजो हो मनीस तेणी एग्री केला. तुका खंयची पंचायत पडटा हांगा? म्युन्सिपॅलिटी मडगांव म्युन्सिपॅलिटी मडगांव म्युन्सिपॅलिटी ही एरिया एरिया. आमी राय एका पंचायतीक आमी राय पंचायत. ओके ओके डोर टू डोर तुमी आतां येता म्हणटा गार्बेज खंय येता कोण व्हरपाक? पंचायती हांव लागना रे बाबा. राय पंचायत. तू राय पंचायतीक विचार. पंचायती पंचायतीक वचून विचार. तशें न्ही जाल्यार ते गार्बेज म्हाका ते बॅग गार्बेज कंटेनर कित्याक दवरलेले? ते तुका पंचायतीक ब्लॉकांक तशें दवरलेला. न्ही पूण कित्याक दवरलेले आसा? आमचे डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. डोर टू डोर तशें न्ही डोर टू डोर कलेक्शन जालें बरी गजाल. पूण हे कंटेनर कित्याक दवरता तुमी थंय? कंटेनरात गार्बेज कित्यान कलेक्ट करता? डोर टू डोर ते घेवन येता न्ही रातीन एमटी म्हणल्यार थंय कित्याक दवरपा ते जायना? तुझ्या रस्त्यार ना रे त्यो. थंय तर आसा न्ही लोकांक कितें दिसता बाबा गार्बेज उडोवपाक. आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. पूण ते सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतरीच आमकां अशें लक्षांत आयलें की काही 2 व्हिलर्सांचे नंबर आमकां तेजेर मेळना जाले. सो त्या खातीर आमी म्हणलें की आज आमी काही एक 2-3 गाडयो रेग्युलरली त्या जाग्यार डंप करताले. पूण काही कारणां लागून तेजो नंबर आमकां ट्रेस जायनासलो. म्हूण आमी एक ड्रायव्ह केली आज ऑफिशियली. आमी आमचे सगळे इंजिनियर सुपरवायझर सॅनिटरी इन्स्पेक्टर अशी सगळ्यांची एक टीम घेवन आमी म्हणलें आज आमी त्या स्पॉटाचेर सर्वे करया. कोण इवन त्या जाग्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून सुद्दां ते अशें उडयता म्हूण आमी ड्रायव्ह केली. आमी फातोर्डा पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लें प्रायर की आमकां कितें सपोर्ट जाल्यार आमकां प्रोवायड करा, कारण ते लॉ एंड ऑर्डर काही लोक बोवाळ करता, इश्यू करता धर्तरीत. तशें आमी आज 4 केसी त्या जाग्यार बूक केल्यो. काही मेजर म्हणल्यार ज्यो हॉटेलां जी आवटसायड ज्युरिडिक्शनाची मेजर हॉटेलां त्यांचे आमकां डंपींग मेळ्ळें. आनीक तांकां आमी फायनय मारल्यो. 4 केसींनी आमी ऑलमोस्ट 40,000 रुपया आमी फायन मारली. एकट्याक एक हॉटेल आसलें ताका 25,000 आनी बाकीचे ल्हान ल्हान पिशव्यो घेवन येताले तांकां 5,000 10,000 अशें करून 40,000 रुपया आमी फायनीच्या रुपान रिकवर केले.